देवबरो ब्रेस्तार दिवंगोचर कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमाचा आज परत ब्रेस्तारा दीस तुमच्या मुखार हांव आयला सांजेच्या 7 वरांचेर हांव रैमंड डिकून आता कोणे म्हणजे नंबर जावन 9845419482 तुमच्या संपर्का खातीर आज परत आमच्या मध्ये एक महत्वाचो मनीस मंगळुराचे आयडेंटिटी आसचे आमच्याकडे आयडेंटिटी आमचे बँक आमची एक हॉस्टेल एक कोंकणी नाटक सभा अशी आमच्याकडे आयडेंटिटी आसा एक ताच्या सांगता एक आयडेंटिटी आमच्या सांगता आसा ती आमच्या मंगळुरांतले समर सँड्स म्हळ्यार तुमकां कळ्ळी आसा तुमी उल्लाळच्या समर सँड्साक वसरांतले कोणी नात म्हण येत मुस्तुदंड न्ही कोणी नात म्हण येत तसले समर सँड्साचो मालक मॅनेजिंग डायरेक्टर लॉय अल्बुकेर्क पाई ॲलोशियस अल्बुकेर्क पाई आमच्या सांगात आसा आनीक तो ऑक्टेविया अल्बुकेर्क आमची वन ओनली डेअरिंग MLC जावन आसली तिचो पूत जावन आसा आनीक तांच्या समर सँड्साक 50 वर्सां जातात 1972 ते तांणी आरंभ केल्लें म्हळ्यार 2022 तू 50 वर्सां जातात आमी तांकां विज्ञापन हाडला कित्याक म्हळ्यार आनी कोणी ज्ञापन हाडचें पण आमी आमच्या कोंकणी प्रोग्राम पयलें ताका होस्ट तर हाडला आनीक इज व्हेरी हंबल आनीक ताचे तो मनीस रोसाळ मनीस आय नेवर हॅज सीन एनदर वन आनीक पक्का कोंकणी मनीस पूण इंग्लीश उलयता चड कित्याक म्हळ्यार इंटरनॅशनल रिलेशनांत तो BE सिव्हील KREC तावरो पदवी जोडिल्लो एक इंजिनियर जावन आसा तितलें मात न्ही ताचें शिकप आनी पुरा एलोशियन जावन आनीक एक पक्का इंग्लीश बॅकग्रावंड जाल्यार ताका चडीत इंग्लीश कम्फर्टेबिलिटी आसा त्या देखून तो इल्लो चडीत इंग्लीश उलयता पूण कोंकणी मनीस अशें कोंकणीच्या मनशांक पिगळयता गी एक आमच्या सांगता ॲलोशियस अल्बुकेर्क पाई आमच्या मदें आसा ताका आमी स्वागत म्हणटा स्वागत तुमकां मस्त हॅपी टू एसोसिएट विथ यू तुमच्या वाटून राव तुमकां खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार तुमकां मेळिल्लें एक्शना अरे आनी तिगे पयलें तुमकां पळय जालें म्हणून जाल्लें सांगा मोगान रेमंड म्हणून तुमकां लॉय कशें म्हणटात पळय रेमंड ओके आतां तुमी सांगा तुमचे आवय बापायचें नांव तुमचें सिबलींग आनी तुमचें एज्युकेशन खंय जालें म्हणून सांगा देन वी कंटिन्यू I come from the Albuquerque family from Pesar. We are simple potters. And from that small place, we came into Mangalore, represented by our great-grandfather, Alex Pai. He never went by Albuquerque, he went by Alex Pai. And he started the tile works of A. Albuquerque and Sons. A long story. If you want a long story, maybe you can meet me later. Some other day. Some other day at Summer Sand near the beach. Otherwise, come to the Summer Sand. Anyway, just to make a long story short, Yeah. from Alex Pai, his son was Felix Pai, who was the modern builder of Mangalore. And from there, my father, Cyril Albuquerque Pai. And then I am the eldest son of Cyril and Octavia Albuquerque of Mangalore. Octavia Albuquerque is the pillar of Mangalore Christian community. MLC. We humbly say that we are service-minded. And daring. Tichi te putra. I really admire. She would go into the chief minister's office and say, Hey. "You martira illa." Bagilotune chintine. She would just go inside. There's no thing. And he will never say no. ಬನ್ನಿ 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 ಅಮ್ಮವ್ರು ಬಂದರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ बिशप ॲलोशियस असताना आय यूज टू मीट एक 2-3 पुटी ताच्या चेंबरान ती म्हळ्यार आसतना आय मेट बिकॉज ही नोज दॅट शी वूड नेवर कम फॉर एनीथिंग फॉर हर सेल्फ काले जाल्यार दुसऱ्यांक मात येवचें ताणें सो ही नोज एक्झॅक्टली तिचे एक हेअर पॅटर्न सुबीत एक पर्टिक्युलर हेअर पॅटर्न ते उगयल्ले सुबीत सर बंद शी कम्स शी कॉन्कर्स अँड शी गोज हागे तिचो तो पूत आणि तिच्या राईट ऑपोजिट तुम्ही हंबली पुरा प्रेझेंट I think I have got some genes of that. So let me at least
I thank Raymond for inviting me here and sharing something with you. सिबलिंग्स प्रकार करतात तुमचे एज्युकेशन काय झालं पण सांगा. आम्ही बेसिक 9 जाणां भुरगीं बापाय बापाय. यू आर द एल्डस्ट. हांव मलगडो. तशें जावन हांव बारी व्हडलो घोडो. ना हांव बारी काय म्हणटात पोखरी. डॉक्टर बोर पोखरी. सगळ्या उरले 8 जाणां मार पोखरी म्हळ्यार पोखरी. हीच कालांत जडवांक मारून बरो तशें म्हणटात गो. तशें जावन म्हाका हांगा आमकां सांबाळूंक जायना देखून आमकां बँगलोर बोर्डिंगाक गेल्या. वैगी हय. म्हजो आब फेलिक्स पै तो म्हाका गॉडफादर जाता. तशें जावन ओवर माय डेड बॉडी म्हूण लागलो. 1953 हांव बँगलोर वचूंक आसलो. मागीर तो आसतना तांकां कांय करूं जावना. मागीर 53 ऑक्टोबरान तो सरलो. मागीर इमिजिएटली डिसेंबर आमकां थंय जानेवारी स्टार्ट. हांगा मेयांत एंड अखेर अशें थंय डिसेंबर स्टार्ट. तुमकां धाडलोच गटावे थंय जालें बँगलोर. थंय म्हाका काली कन्नडा गुर्तुता त्या टायमार एड्युकेशन. थंय कंप्लीट इंग्लीश. सो 1 वर्स म्हाका भारी कश्ट जाले. Oh, you are a Kannada medium person here. ते जालें फॉर 4th स्टँडर्ड. नाही स्टील यू आर. तशें जावन म्हाका भारी एक फीश आउट ऑफ वॉटर म्हणटा तशें जालें. तशें जावन सादारण 1962 म्हणसर हांव थंय सिने केम्ब्रिज जालें म्हजें. थंय हांगा सेंट्रल क्लासीस घेवन यू आर द एलोशियन. प्राऊड एलोशियन. आय फिनिश माय PUC. थंय म्हाका इस्कलान ती म्हाका आर्किटेक्ट जावंक बारी एक मन जालें. जाल्यार कितें लागीं आहात. वय त्या टायमार आर्किटेक्ट जालें म्हणून कोणाक गुर्तू ना. आनी तुमी काही पयस नात गरबांची सिव्हिली काही आर्किटेक्ट पयस ना जाल्यार ते एक नॉट डिग्री ऑफ आर्किटेक्ट. इट इज अ आर्टिस्टीक वे ऑफ प्रेझेंटींग सिव्हिल म्हळ्यार बरी. करेक्ट. सो कशें म्हणी पुरो जावन सिव्हिलाक देवलो. आनी म्हजें इंजिनियरींग KREC म्हणटात कर्नाटका रिजनल इंजिनियरींग कॉलेज. आतां NITK जालां. थंय 1917 जालें. 1970 आमी जल पोवच्या तिकी तेणेंच ताचे मागीर आमकां कारखानो आसलो मृणालाचो कारखानो. त्या टायमार म्हाका कितलें सुलभ गे कितलें कठीण म्हण काम. म्हाका 1 वर्स म्हाका एप्रेंटीस जालो थंय. हांवें बसून पुरो केलें एका वर्करान कुलकारान केलें पुरो हांवें केलां. भितर ओडचें घालचें प्रेस मारचें पुरा आवय माती गुड्ड म्हाका आवय माती हातान धरला म्हाका सांगयात मेळो जाता म्हणून. जाता की ना घेवन ह्या मातयेन जाता की ना घेवन. तशें तितून सर म्हाका एक उमेद जाली. स्टील तुमच्या मुखार ते पिक्चर धांवता तुमी गुड्डाय. एक ब्रेक काढून घ्या. कोंकणी भाशेन एकत्र कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा एलोशियस अल्बुकेर्क पाय. लॉय अल्बुकेर्क पाय म्हणटात. समर सँड्साचो तो मॅनेजिंग डायरेक्टर समर सँड्सा कडेन कळीत आसा. 50 वर्सां जातात. 2022 आमी ताका पयले आपण हाडला. राव आमचे सगळं आनी की समर सँड्स कशें जालें म्हणल्या विशयात भारी एक इंट्रस्टींग आसा. राव आमचे सगळं पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काढून घेता. स्वागत मुखार कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा एलोशियस अल्बुकेर्क पाय. आनीक समर सँड्साचो तो मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसा. आनीक 50 वर्सां जावनच्या हंतर समर सँड्स आरंभ जावन 1972 आरंभ जालें. आनीक तो हांगासर
मंगळुरांत हॉस्पिटॅलिटी म्हळ्यार टुरिजम या हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री कशी आसा आनी ताचो अनुभव तो सिव्हिल इंजिनियर एक अल्बुकेर्क अँड सन्स हाच्या नळ्या कारखान्याचो एक पुरो अनुभव असो मनीस जाल्यारय हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींत आसा आनी कितें म्हणल्या विशयान तो आसा सांगा समरसेट्स कशें आराम जालें सांगा नळे तुमी पुरो पळोवन जाल्यार परत समरसेट्सा कशें गेल्यात म्हणचे म्हळ्यार हं. त्या टायमार हं. मँगलो केमिकल फर्टिलायझर म्हणून MCF आतांय आसा MCF म्हणटा ताका हय ते स्थापन जाल्ले मात्र हो जस्ट इंट्रोड्यूस्ड हियर तांकां एक टर्नकी प्रोजेक्ट पीपल हां हम्फ्रीज एंड ग्लास्को म्हणून येवंक आसले हां तांचें काम करून हय MNC कोणी घेतले तांकां एक सादारण 30 जाणां इंजिनियरांक येवंक आसलें हं. देखून तांकां एकोमोडेशन जाय हां तांकां हो फॅमिली एकोमोडेशन एकच जाग्यार हां त्या टायमार खंय मेळटा तांकां हां तांकां एक दराळ विस्तीर्ण जाग्यान जाय जालें म्हणून एक तांचें जाय आसलें वय तांचे MNC त्या टायमार आमी 9 भुरगीं हां आनी आमकां उळाळांत एका जाग्यार सकणांक 9 प्लॉट्स जाले वय, वय. एक ल्हान कॉटेज करूंक म्हणून आलोचन आसता आमकां हां देखून जणाक ऑलरेडी तुमच्या आबान कोणाक आनी गेले ते प्लॉट तो आबान आबान फेलिक्स पै. ओके तुमचो गॉडफादर वय, वय. ओके ओके तशें जावन आमी जणांक आपोवन तांचे अभिप्राय काणून हं. म्हाका तांकां एक भोगलें कारण करचें म्हण हांगा हं. आनी आमी आसतना एक ते आमकांय दुसऱ्यांक तांकांय वय, वय, येवंक वय, वय. आनी एन्जॉय करूंक एक जागो आसलो तशें जावन येतना हांकां हम्फ्रीज एंड ग्लास्को तांकां त्या कंपनीक कंपनीक कळ्ळें हं. अशें अशें करना आसा म्हणून हं. कोणें म्हळें थंय मिस्टर आल्बुकर्क आसा हं. पप्पा वय आसा वय वय ताणी करना जाल्यार दुसऱ्या कोणें करूंक जाय वय वय देखून मिटींग जालें हं. लिटरली ओवर अ ग्लास ऑफ बियर हं. इट वॉज डिसायडेड टू हॅव 30 विल्लाज 3 म्हयन्या भितर कन्स्ट्रक्शन सुरू जालें हं. 9 म्हयन्या भितर पुरो कंप्लीट जालें आनी देर वील बी ए छोटा मंगळूर छोटा मँगलोर म्हणजे ग्रँडफादर एक्सपायन दवरलें म्हळ्यार ताणें इतलें डेवलप केलें म्हणून त्या टायमार तो धाकटो मंगळूरच जायचे म्हणून पाणे मंगळूर छोटा मंगळूर. धाक्के मंगळूर आणि छोटा मंगळूर देर आर 4 मंगळूर्स सो तशें जावन दॅट इज अ फेबल्ड पिकनीक स्पॉट ऑफ मँगलोर हय त्या हय. टायमार. हां आनी ते स्टार्ट जावन हांकां फस्ट 3 वर्सांनी तांकां दिले तांकां 3 तावन 6 वर्सां भितर तांकां म्हळ्यार Extended way. जण ते कन्स्ट्रक्शन आसा तो मागीर तांचे मागीरचे जण आसात हां. येवचे सो ते येवन येता आसा तांचे हं. सो तशें तांकां क्लब हावस एक स्विमींग पूल आनी पुरो तांकां दे गिव द स्ट्रक्चर या तुमचे पूर आमचें. इमॅजिनेशन ते इमॅजिनेशन म्हणजे पापाचें पयलें म्हळ्यार तो मस्तू प्रयाणिकर जागो मस्तू सगळो संवसार गेल्लो देखून ताणें चिंतलें वी मस्ट हॅव अ हॉनोलुलू इन इंडिया कशें हॉनोलुलू हां हां म्हळ्यार एक हॉलिडे प्लेस तो शब्द आय वॉन्ट टू हियर वन्स अगेन हॉनोलुलू इन इंडिया ओके ओके ताचे शब्द छोटा मंगळूर हॉनोलुलू युअर्स वर्ड्स आर व्हेरी गुड सो तशें जावन ते प्रोजेक्शन ताका जाय आसलें पुरो जालें तांचे वटू आनी आमकां 30 विल्लाज तांकां रावंक म्हूण केल्लें जाल्यार पापाक ते पळोवंक जावना मागीर त्या टायमार तेगे 6 पण देवादीन जालो पुरा वजें मुजेर पडलें म्हणल्यार हांव फ्रुट्स पळोवंक ताका नातले जावना तेणें हांवें तें डिजायन केलें पळय म्हळ्यार हांव सिवील इंजिनियर म्हाका आमकां एक आर्किटेक्ट आसलो ताणें ते कशें ताणें श्रिंगार पुरो केल्लें जाल्यार बेसीक प्लॅनिंग हांवें केल्लें आनी आतां आमकां पुरो विल्ला टायप अकोमोडेशन 30 विल्लाज आसात ओल्ड टायपाचे ते पुरो आमच्या नळ्याचे लो विंडो आसले आनी भायर सुविधा ते मात्र न्ही आमकां कोण आयल्यार तें कोडियाल म्हूण जायचे वय वय आतां थोडे कडेन हांव म्हणना हांव आमचे ग्रँड जागो म्हूण सांगिना जाल्यार आमचें प्रत्येक कोडियालचें वातावरण तें दवरचें म्हूण बीच सायड वय आमचें पुरो नळ्याचें
अल्बुकेर्क नळ येतात पुरा नळाचे कट्टोना पुरा नळाचेच ते एव्हरीथिंग सक्कड हो एव्हरीथिंग हाव म्हळ्यार ते कंटिन्युएशन ताच्या बरोबर 100 वर्सां परत कशें रन जालें तें ना तें जालें जाताना सदांच आमकां तें जगेलें मागीर आमकां एक टुरिजम रिसॉर्ट करचें म्हणून आलोचना आसली हां हां जाल्यार इतले आमी इन्वेस्ट करतना पयलेंच वय सुमार 4.5 एकर जागो आसा एक ना 12 एकर जागो 12 एकर आतां प्रेझेंट ऑल्सो वय, 12 वय, एकर्स वय. तशें जावन आमकां एक काय म्हणटात एक डिझायर वय तें जाल्यार मागीर आनी एक थोडे जण येवंक पुरो तशेंच देवादीन आमकां दुसरे जण कंपनीज आयले हां ते गेले मागीर आनी एक तशें जावन लास्ट थोडी एक कंपनी आमकां कुद्रेमुख आयनो प्रोजेक्ट हय KOCL KIOCL. तांचे इंजिनियर्स आसले सादारण 15 जर्मन्स आनी अबाउट 20 रोमेनियन्स ते सादारण एक 3 वर्सां ते आसले प्रोजेक्ट जाता म्हणसर ताचे जाल्ले मागीर थोडे युनिट आसले त्या टायमार सादारण 1985 आमी निश्चय केलें आतां आमी टायम जालो आमी टुरिजमाक वचचें म्हणून अशें आमी लो एक रेस्टॉरंट सुरू केलें रेस्टॉरंट फॉर द ऑन कमर वय कोण भायर जावन येतात सांजेर भोवंक येतात सिंपल रेस्टॉरंट मागीर तेंत आसलें क्लब हाऊस आमी हिंगा डेवलप केलें बायल एक्टिविटीज सॉफ्ट बॉल क्रिकेट बीच व्हॉलीबॉल आयिल्ल्यांक हय आयल्यांक ते काड जाय मागीर फ्रिस्बी येताना तांचे पुरा आसलें पुरो भायर पोटेन्शियलिटी कांटा पडटा बीचाचेर पुरा एक्झॉस्ट जावन वचचें सो दॅट हॉनोलुलू जे म्हणून हॉनोलुलू सो तशें जालें मागीर आमी सुरू केलें आनी रेस्टॉरंट सुरू जालें मागीर बीच सायड फेसिलिटीज आतां आनी पुरा आमचें बीच सायड डायनींग आसा कॅन्डल लायट डायनींग म्हळ्यार इवनिंग कितले म्हणसर एक्सटेंड करतात ते आमी 11:30 वरां म्हणसर नायट करियर हय नायट विथ बार फॅसिलिटी आसा पुरो आसा एवरीथींग करतात न्ही आतांची फॅसिलिटी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कोण येताना आसा पळय आमकां पुरा आमचे पुरा सण पुरा कंप्लीट केलें म्हणटा जीवन वचून भायर सरचे एक टोटली रिज्युमिनेटेड पर्सन जाय भायर येताना रिचार्ज कंप्लीट रिचार्ज टोटली हांव रिलॅक्स करूंक आयलो रिलॅक्स जालें विथ फन हय तो सोमार पाटी कामाक येताना पळय तो नोच जण न्यू पर्सन रिन्यूड एनर्जी तशें जण जायचे म्हण आमकां बारी तुमी पर्सनली कशें इनवॉल्व जातात तातूंत हांव आतां मस्त जाण ट्युरिजम जण येतात एक ब्रेक काड घ्या कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रम आमच्या मध्ये आसा समर सँड्साचो 50 वर्सांचो मॅनेजिंग डायरेक्टर लॉय अल्बुकेर्क पै आनीक तांच्या 50 वर्सांच्या सेलिब्रेशनाक ते लागीं आसतना तांकां आमी आगास रापरडला राव आमच्या पळय कोंकणी भाशेंत एक ब्रेक काड घेता उपरांत राव आमच्या सांगता कोंकणी भाशेंतले या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा लॉय अल्बुकेर्क पाय एलोशियस अल्बुकेर्क पाय समर सेंटरचो मॅनेजिंग डायरेक्टर तो 50 वर्सांत आनी ते अरमकर 1972 अरमकर आतां 50 वर्सां ते आसात आनीक ह्या वेळाचेर टुरिजम इंडस्ट्री हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री कितें म्हणल्या विशयांत आनी हाव वी कॅन एकोमोडेट पीपल म्हणल्या विशयांत तांचे अमूल एक्सपिरियन्स आमचे सगळ्या वांटूंक ते रेडी आसा सांगा सर सांगा तुमी थंय आयिल्ल्यांक कशें सर्वीस आनीक आमच्या मंगळुराक कितें करियेत तुमी आमी आतां सुरू केलां म्हळ्यार येता इट इज अ फॅमिली रन रिसॉर्ट पयलें हांव म्हजी पतीन आमी रन करतालीं आतां आमकां अशी प्रायज म्हण सांगूंक जायना प्राय खंय जाल्यार भुरगीं व्हड जाल्यात न्ही ती प्राय म्हज्या केसांनी जालें हें खाण घाला कळटा
भुरगीं व्हड जाल्यांत देखून तांकां एक अवकाश मेळटा. म्हणजे व्हडले तूं स्वित्झर्लंडाक वचून हॉटेल मॅनेजमेंट शिकला. BHM, बॅचलर ऑफ मास्टर ऑफ It is from the Swiss Hotel Association in La Roche in the Valais in Switzerland. थंय 3 वर्सांचो कोर्स थंय गेल्ले एज अ एक्सचेंज स्टुडंट. एक अवकाश मेळ्ळो शिकोवंक आनी थंय शिकलें तें आनी शिकून थंयच रावना पार्टी आयलें. दॅट इज द मॉडेल ऑफ अल्बुकेर्क. पार्टी आयलें अल्बुकेर्क पायचे मॉडेल म्हणल्यार तें. हय. आतां म्हजें धूव आनी म्हजो जावय तुजें नांव कितें म्हळें? आरती. आरती. आरती आरती आतां काजार जाला टू ट्रेवर रॉड्रिगस. ट्रेवर रॉड्रिगस इज सन इन लॉ. He's a coffee planter and very nice, God loving, God fearing person. ताची कॉफी हांगा मेळटा गी. ताचीच कॉफी आसा. फिल्टर कॉफी. हय फिल्टर कॉफी. तशें जावन आमी आतां काली म्हणटात हेल्पर्स मात्र. केन्ना आमकां तांकां जाय बॅकींग आमी आसात. अदरवायज फोर फ्रंट तिन्स आनी आमचे डिपार्टमेंट हेड्स आसात. वी मॅनेज दॅट होल थिंग. दी होल आयडिया इज people coming there should relax. आनी एक टुरिजम म्हणटात जाल्यार कोणाक कशें म्हूण सांगूंक जायना. ते चिंतात हॉटेल म्हळ्यार टुरिजम, रेस्टॉरंट म्हळ्यार टुरिजम, बीच फेसिलिटी म्हळ्यार टुरिजम. ना, टुरिजम म्हळ्यार इट इज अ पिपल्स मुवमेंट. सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು चिंताजे हें आमचें कोडयाल आनी आमचो जागो, आमचो मोगाळ जागो. आनी जण मोर एंड मोर पीपल शूड कम टू मँगलोर. पोर इनसायड. फुटफॉल्स चड जायचे. तशें जावन this is the only or the first resort in the whole of Karnataka. So I want people to come and enjoy, because in the eyes of God, I am only a caretaker of the place. I must humbly say that, because it is for people to make it a place. Without people, it doesn't become a place. Without people, tourism cannot take place. So tourism is a people-run phenomena. So that I would boil tourism up to. Anyone coming to Mangalore should feel, I want to come back again to Mangalore. Why? Then it has done its job. It is Udayantiche Rome, Eastern Rome. Why? कितें म्हळ्यार आमी सगळ्यांक ಒಟ್ಟು कुडसून जणांक कोडयाक आपोवचे. आनी मात्र न्ही खंयचे आमचे हायलायट्स, आमचे एट्रॅक्शन्स कितले आसात हांगा. आनी ते आमकां सर्तीक जाय जाल्यार तुवें समसान येवचें पडटा. पुरो सांगता ताका कालें कालें हर एक पॉयंट आउट करून तुमकां सगळो जाता. मस्त आसा. कोण आयल्यार सन एक म्हयनो हांव ताच्या पांयार दवरता. पुरो पळोवचें जाल्यार टोस तांकां टोस दवरून एक म्हयनो. आमचें बिगेस्ट काय म्हणटात एसेट इज द पीपल ऑफ मँगलोर. People of Mangalore are the best people, most hospitable, most kind, most considerate, and most efficient people, I would say. Affectionate also. Efficient and affectionate. Affectionate loving. also. So that makes tourism. कोडयाळकारांक कालें म्हळ्यार कोडयाळकारांक कशें म्हळ्यार लोकांक आमच्या सांगात येजे, आमगेर घरा येजे, आमगेर कांय जेवण करीचे, च्या कापी पियेचे, कांय पानाक पियेचे. म्हळ्यार अरे कोंकण्यांचे आमचे GSBचे पळयचे आई इलेक्शना काप पडर जाव करा करतलो तूं कितले सुबीत कर कांय म्हणे पिव करा करा कितले सुबीत कर ते पानाक दिलेशे ते वचूंक सोडना. म्हळ्यार हॉस्पिटॅलिटी इम्पॉर्टंट ते. आनी आतां मस्त BHMचे कॉलेजींनी पळय आसात हांगाचे मात न्ही, खंय तमिळनाडूचे, केरळाचे, मागीर ओरिसाचे ते पुराय ट्रेनिंग येतात हांगा. तशेंच आमकां तें जाल्यार तांकां एक बरें, आमकां एक बरें. एक्सचेंज ऑफर. वय एक्सचेंज ऑफर. ते येताना तांकां आमची एक सरबराय कळटा आनी आमकां तांचे विशयेन कळटा, आमकां तांचे सूख दूख कळटा. कशें म्हळ्यार
तांकां एक एक्सपिरियन्स जाता. वय तांकां मंगळूर कशें आमी तयार करया ताचे खातीर म्हळ्यार हाव वी कॅन प्रिपेर मँगलोर टू रिसीव म्हळ्यार आतांच्या सिच्युएशन हाव वी कॅन सेल बेटर. सेल बेटर म्हळ्यार आतां ह्या प्रोग्रामा बरी वय आमकां दुसऱ्यांक सांगूंक जाय कोडियाल कितें मंगळूर कितें देखून सगळ्यांनी बोबा मारीजे इन डिफरंट वेज कम टू मँगलोर एक्सपिरियन्स our hospitality. वी आर सेफ वी आर गुड पीपल कम People. And I'll tell you, there are many people who have come to Mangalore from outside places as officers for various jobs. वय And they have landed up in Mangalore, settled down in Mangalore. वय आईले पाठी वचना Pasan. Why? Because that affinity for people, हांगाचे नेगे that मोग काय म्हणतात का वय तो मोग तांकां म्हळ्यार कितलो मेल्ट करता की म्हळ्यार हांगात काही दुसऱ्याकडे या नामने ना. And this is the only place we have pentalingual people. पेंटालिंग्वल 5 languages. Ask anyone, he knows minimum 5 languages. नाही ते नातल्या तुझे खंयचे कामी जायना हय. मास्टली हाडून गेल्यार तुवें आपल्या तुळू जायचे, कन्नडा जायचे, मल्याळी जायचे, तमिळ जायचे, कोंकणी जायचे, इंग्लिश जायचे. टू लिंक एवरीथिंग इंग्लिश शूड बी दे वय. मग इंग्लिश म्हळ्यार ह्या पुरा बसांक तूं इंग्लिशाचे शब्द गुडशीचे पडटा वय. आमी आतां पळय उलयता पुरे इंग्लिशचे शब्द ते ताका कॉकटेल म्हणटा. मोर टेस्ट. वय आता जे मॉकटेल आणि कॉकटेल जरी उलयले तुम्ही तुमच्या समर स्टँडांत 50 वर्सां आतां कितें करूंक चिंतात म्हळ्यार वॉट ऑल प्लॅन्स यू हॅव. आमी आतां मस्त स्किम्स करीचे म्हणून तयारी केल्या. आतां ह्या कोविड टायमार तेका जावन ते कशें पाटी फोडलें मुंदर जालें येदोळ मिसर जाल्यार देवादायन आतां जायचे म्हण आसा जाणांक गूड पॅकेजीस डे प्रोग्राम्स जण येवन सकाळी आयल्या संजे वसाचे नाल्यार आय येवन एक रात स्पेंड करून नेक्स्ट डे घरा वचूंक जाय. स्पेंड करच्या की तुम्ही आमचे कडेन ग्रूप विलाज आसात हा, हा. कोणाक ते कशें तांकां वय, हें वय, जाय accommodation. खाली रातीक न्हिदूंक मात तांकां वय, वय, एका विल्लांत सादारण 20 जाणां गेलेत आमी ग्रूप विलाज म्हणटा तांकां नायस कम्फर्टेबल. लायक डॉमेट्री Yeah, more. About in a room there are 4, some there are 8 bigger rooms. अशें करून आमी ग्रूप विलाज म्हणटात. एक बस आयल्यार 2 विलाज येता तांकां कम्फर्टेबल एअर कंडिशन क्लीन एवरीथींग इज नीट. जाल्यार सगळो दीस ते भायर येतात वय 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 एन्जॉय येतात राती पुराय जाल्यार मागीर येवन न्हिदतात. वय तातूंत सट काल येता तांकां वय वॉट अशें तें आसा आमचे कडेन. प्लस वी गॉट लग्जरी विलाज वी गॉट स्वीट्स गॉट classic rooms. ते पुरा We've got villas with 2 bedroom, 3 bedroom. So if you have big families coming, they can take a full villa. सूट असल्या बरे Why? A full villa, घराबरेच. अच्छा अच्छा दोग जण आयले, they can just take one room, which is entrance from the outer side. आम्ही ब्रेक आणि कोंकणी भाषेत लेखत राही कार्यक्रम असा आमच्या मध्ये असा लॉय अर्बुकर पाय समर स्टँड्साचो 50 वर्सां जावन मॅनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम द स्क्रॅचेस म्हळ्यार अरंभ बंद जाना उपरांत तो आसलो आनी ते बंदची आलोचन ताचे आसले आजय तो ताच्या पटल्यान कट्ट पिल्लर जावन आसा आनीक तांचे 50 वर्सां जातना आमच्या मदें तो आसा हांगा आसा आनीक कडेच्या एका एपिसोडाक आमी वेता राव आमचे सुद्दां पळयावी फुरस कोणी भशेन एकत्र एक ब्रेक काडून घेता. स्वागत मग कोंकणी भाषेत लेखत राही कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये असा एलोशियस अल्बुकर्क पै लॉय अल्बुकर्क म्हणटा आमी ताका पै म्हणटात ताका ताचे फुडें कांदानी नांव पै जावन आसा. समर स्टँड्साचो तो मॅनेजिंग डायरेक्टर 50 वर्सां जावन ताणें ते सिव्हिल इंजिनियरींग तो शिकलो जाल्ल्यान ते बिल्ड करतना हर एक कॉटेजेस बिल्ड करतना ही वॉज द
मॅन बिहायंड दॅट प्रोजेक्ट आनीक सुमार 12 एकर जाग्याचेर तांचे ते सगळे रिसॉर्ट तांचे आसा आनी ताच्या आबान छोटा मँगलोर म्हणून ताका नांव दिवन मँगलोर पणंबूर तावन पाणे मंगळूर तावन स्टार्ट जाता तुमकां कळ्ळेचो पाणे मंगळूर दक्के मंगळूर आनीक तिसरे तर छोटा मंगळूर म्हणून जावन दॅट डन इट व्हेरी ब्युटिफुली समर फ्रेंड्साक कोणी वचोना जाल्यार परत एपटी वेचे हो आमचो तरणाटो थंय आसता टू हेल्प यू आउट देर आनीक ताची बाब कट केल्ली स्वीट मिसेस ताची सांगता तांकां तुमकां हॉस्पिटॅलिटीक आसता आनी भुरगीं आसा सांगा तुमच्या येजमानीचें नांव सांगा नाल्यार घरा येतना मागीर जोर करता म्हजें नांव सांगू ना कित्याक म्हणून येजमानीचें नांव रोजमेरी म्हणून रोजमेरी कुडियाचेंच म्हाजी बँगलोर सेटल जाल्ली म्हाका 3 तेका भुरगीं आहात आरती व्हडले मलगाडे ते एक आरती मागीर एक कीर्ती म्हणून आरती आशा आनी एक सिद्धार्थ हो सिद्धार्थ आतां ऑस्ट्रेलिया आसा आशा PhD करता डॉक्टरेट इन HR तिका शिकूंक बरें मन जालें तुमकां कितें जाय तें मना कितें खुशी जाता तुमी करा म्हळ्यार खुशी जायनासतना काय करता फॅमिली इज दॅट तुमची एक्सटेंडेड फॅमिली म्हळ्यार व्हडले रेसॉर्ट सकडी आयले तुमची फॅमिलीत ही तुमची फॅमिली सो माय सेकंड सन इन लॉ आयवन आरती माय एल्डस्ट डॉटर ती कितें करतात वॉट दे आर डुईंग नो दे ऑर्गनायज आयवन टेक्स केअर ऑफ ऑल दी रिजर्वेशन तुमचेच पुरा करतात आमचे पुरा रिसेप्शन अँड रिजर्वेशन ते पळयतात आनी आरती लुक्स आफ्टर ऑल तुमची सगळी फॅमिली तातूंत इन्वॉल्व वय it's family run resort. It's a very so Aarti takes care of all the food and beverage and parties and आमी व्हडले वेडिंग काजार जाय जाल्यार काजार घरी येता 2000 जाणांचे काजारी केला आमी थंय केला न्ही मागीर थंयच तुमी प्रिपेर करतात थंयच एवरीथींग यू ऑल द फॅसिलिटी पुरो थंय आसात आमी एक सगळे एम्बियन्स तुमचे ते गरजेक कार पार्कांतूच एक 150 कार्स वी कॅन कीप इनसाइड भितर भितर तुमकां 150 कार्स म्हणून पार्किंग करूं वी कॅन कीप इन वन प्लेस That means any car can be taken out at any time. तितले लूजली system correctly सिस्टमॅटिक करूं आता any car can be taken out तशें मागीर फोटो सर दवरयात जाल्यार एका जाग्यार तशें करूं आता आनी इट इज एडजस्टंट टू द बीच front बीच फ्रंट we have got a beach front of about 300 meters ओके आनी तुमकां समरांत रेनी सिजनांत आनी म्हणून काही स्किम्स काय करतात की तुमी आमी आमचे एक प्रोग्राम आसा थोडे फावटी आतां रिसंटली सुरू केला आमी बँगलोर जण येतात आतां नो ब्युटिफूल ट्रेन सुरू जाल्ल्या विस्टरडॉम जस्ट स्टार्टेड मंडे आय थिंक इट स्टार्टेड संडे वय इट्स अ चेअर कार एअर कंडिशन आमी जर्नलिस्ट लॉन्चिंग गेल्ले जंक्शनाक म्हजो एकलो फ्रेंड आसा थंय ट्रॅव्हल एजंट फ्रेंड सो ही हॅज स्टार्टेड अ सिस्टम वय सो वील बी गेटिंग अबाउट मिनिमम 20 rooms at a time 40 people will be coming and we will give them the works then the extension of just 2 days and 3 nights we will have a extension packages तुमचे ते packages आमी पॅकेज करतात आमी so that they can stay for longer time, experience more. But I tell them, तुमकां म्हणी कोडियाल experience करीत जाल्यार 10 lifetimes are not enough. मँगलोर तितले आसा आमचे कद्री देवाळा जाल्यार तशेंत कद्री टेंपल इफ यू गो या बीच थंय पणंबूर बीच गेल्यार तशेंत देर आर सो मेनी आमचे एलोशियसा गेल्यार तशेंत कुद्रोळी टेंपल गेल्यार एक सांगचें म्हळ्यार आतां आमकां कोण हांगा आसात थोड्या चिल्लर गजाली वय आतां आमी राती पेज आनी चटणी जेवतात वय आमचें सदांचें वय जाल्यार भायर थोडे येतना तांकां एक विचित्र वय एका जाणाक हांवें दिलें हाय गेव हाफ अ डझन चटणीज आनी आमची रातची कडी आनी आमचे बरो खोजो तांदूळ आनी ताका वयर तूप घालून केलें आज मिसर तो फोन करतना खंजी म्हणटा वय गे
वर्स सांगितले जालें 15 वर्सां जालीं आणि त्या कंजी सोकून म्हणटा आतां आमी सत्ता कंजी आमकां सदांचे आमचे जेवचेच जाणता बी पळय दॅट्स द ब्युटी ऑफ इट सो दे फील दॅट वॉर्मथ ऑफ मँगलोर ब्युटिफुल ते प्रकार तुम्ही पण ते स्पेशलायझेशन करता करतात बाई ऑल डिपेंड्स ऑन बल्ल्यार्दा चटणी करतात पूरा बाल्यार गिल्यार पुरा एव्हरीथिंग हा ओके 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 कोंबूळ मास बाल्यार मागीर आमचें पोडयेट्टी पडीटी मागीर ते आनी काले ते बारीक मसली केली मेळटा कोरवो हय कोरवो वय वय कोरवो ते एव्हरीथींग सुक्या मसलेची पुरा करतात वॉट एल्स म्हळ्यार तुमी मागीर कितें करूंक साध्य आतां आतां वॉट द डेवलप आतांच्या लोकांक तुमी कितें म्हणटात म्हळ्यार आतां नवे भुरगे टुरिजम या हॉस्पिटॅलिटी खंयची आराम करूंक हाऊ दे हॅव टू गो सस्टेनेबिलिटी कितें कंटिन्युटी कितें दवरची तांणी पीपल कमिंग इन सड आय से इन नटशेल दे मस्ट गेट रिलॅक्सेशन म्हळ्यार तुमचे कडेन मुस्तोंडांनी हें पळोवन लागलां नम उरल्ली आमच्या गांवांत एक आमी खंय करीचे म्हळ्यार तुमचे कोणी डिस्कस केला आसतलें हाऊ 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 यू आन्सर दॅट इन वॉट वे डू यू वॉन्ट मी टू टेल नाही आता तुमच्याकडे हाच्या आधी कोणी बसून तुमची हांगाचे अरेंजमेंटांनी पळोवन तुमची फॅमिलीची गिमिलीची सगळी तुम्ही इनवॉल्व म्हणून कोत्र आसतना थोड्या हे बारी बरें इंडस्ट्री म्हणून कोणी एकलं नाही असं म्हाकाय आराम करीचे तुम्ही एक काय सजेशन हांव आतां जाणां कितलेक जाणांक हांव हेल्प करता म्हळ्यार इंजिनियर कोणे कितलेक जाण तांकां तांच्याच एक रिसॉर्ट करूंक जाय हांव रिसॉर्ट करता तांकां म्हळ्यार म्हजे एक्सपिरियन्स काणून कोणी बरी रावन ती खाली बीच रिसॉर्ट मात न्ही खंय भितर रानांत रिसॉर्ट करतात मागीर फॉरेस्ट रिसॉर्ट रिवर सायड नेचर रिसॉर्ट आनी खंयचे खंयचे टायप एक वॉटरफॉल आसूंक पुरो जरी रिसॉर्ट म्हणून सुरू जाला तुमचे एक नंबर दिवन सोडा सांगा म्हजे नंबर हांव कितें हांव एन्क्वायरी नंबर एन्क्वायरी नंबर दिया 9480048888 समर सँडाक कोणी तरी कॉल करचे जाल्यार ह्या नंबराक कॉल केला रिजर्वेशन जाक परत आनी एक परत घालता 9480048888 येस ह्या नंबराक केल्यार खरें तुमकां जाय हें तुमकां सांगयात करयात आनी पुरा फॅसिलिटीज आनी अरेंजमेंट करयात आमचो टायम अखेर जावन आयला तुमकां हांगासर आयल्या देव बरें करूं तुमचे तरणाटो हांवें दुसरो कोणी पळोवन द स्पिरीट शूड बी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांवें म्हणजे तुमकां देव बरें करूं म्हळ्यार हे अवकाश म्हाका दिल्ल्याक V4 चॅनलाक आनी म्हळ्यार कितलेक जाण तो पळोवन न्ही एक 4-5 हजार लोक पळयता आतां बसून ते मात्र न्ही तांकां पुरो आमचे वट्टू जायचे आमचे स्पिरीट वट्टू जायचे आमकां जण कोडयाळाक जण उलोवचे पुरो लोक पळयता GSBचे लोक पळयता या ऑल कोंकणी स्पिकर्स आर आनीक तुमचे तसलो एकलो मनीस येता म्हळ्यार आमी पयलें तर पोस्टर कर घालता दे पीपल वील एन्थुजियास्टिकली तशें आमकां तुळू इज वन मोर लिंकिंग लँग्वेज आनीक ब्युटिफूल V4 चॅनल आमकां लक्ष्मण कुंदरांचे शिबंदी आमकां हें करूंक एकोमोडेट करतात आज तुमी हांगासर येवन हे अल्बुकेर्क फॅमिलीची एक साधन आनी ऑक्टेवियो अल्बुकेर्क आमची ती आयकॉन मंगळूरची तिचो पूत जावन तुमी हांगासर येवन हे काम हे कार्यक्रमांत हांगासर आयल्या तुमकां समेस्त तर्फेन पळयतल्या दर्शका तर्फेन आनी हांगासर थँक्यू फॉर कमिंग कोंकणी भाशा क्लिनिक ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसलो लॉय अल्बुकेर्क पाय म्हळ्यार ताचे ओरिजिनल लॉय अशेंच अल्बुकेर्क पाय तांच्या समर सँड्साक 50 वर्सां जावच्या ह्या टायमाचेर तांकां आमी आपण हाडलो आनीक तुमकां समर सँड्सा भितर एक पिक्चर आमी मंगळुरा विशयान मंगळुरूच्या आयकॉन प्लेसा विशयान एक पिक्चर तुमकां दिलें तुमी हर एका ब्रेस्तारा रावन हे आमचे कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रम पळयतात आजय तुमी आमच्या मुखार रावन 1 घंटो भर बसून हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सुबेस्ता देव बरें म्हणटा हांव रायमंडी करता कडेन पुरो ब्रेस्तार